श्री राजेश गावकर, नगराध्यक्ष सांगली नगरपालिकेचे सतीक्षा वायगडकर, बलाकी सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर रूपा नाईक, बोमाने रोहित कदम, गोय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच बलाकी अधिकारी मराठी पालिकेचे सांगेचे डॉक्टर तुलसी पंपा कापडकर तसेच डॉक्टर विष्णू वैद्य आपले एचओ सांगे बलाकी केंद्राचे आपले बलाकी अधिकारी डॉक्टर विष्णू वैद्य हे आमच्यामध्ये उपस्थित असतात. आमच्या धर्माभितर भौमनाचे स्थान असतात. वेगवेगळे आम्ही दैविक शक्ती आवाहन करतो. सकारात्मक शक्ती तीस मार्च सोमारा दिसा सांगेचे लॉंग पेंडिंग प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि डायलिसीस फॅसिलिटीचे उद्घाटन जालें. सांगे वाठारांची लोक हे हेल्थ सेंटराची फाटली कितलीशीं वर्सां वाट पळयताले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे म्हणण्या प्रमाण कर्नाटका किंवा महाराष्ट्राची PHC किंवा CHC कंपेर केली जायत जाल्यार आमकां हे हेल्थ सेंटराक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणचे पडटलें. शावती हो तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाल्या उपरांत आतां हे PHC म्हणजे CHC म्हणजे काय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे हाजेर आमी पावल्या. हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, हांगासर जर तुम्ही कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रातले वचून PHC आणि CHC पळयात, त्यो जर PHC आणि CHC जर पळयत जाल्यार हेका तुमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. पण एनी हांव तितून वचना, पण नक्कीच विश्वजीत राणे बाब हेल्थ मिनिस्टर हांच्यानी सांगल्या त्या प्रमाणे थोड्या दिसाच्या भितर आमी एका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो जो आसा हो डेफिनेटली दितले. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताचो अपग्रेडेशन करपा खातीर आमचो हेल्थ मिनिस्टर आनी पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट ही इनिशिएटीव घेतली. आता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कितें जाय हे जर आमी पळयत जाल्यार त्या ठिकाणी आमी म्हणटा की वेरियस टायप्स ऑफ OPDs जाय. इतके OPD रूम्स अवेलेबल आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तुमकां हांगासर म्हणजे आमचो हेल्थ ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर सोडून आयदर MD मेडिसिन ऑर्थोपेडिक गायनेक आनी ऑब्स्ट्रॅक्ट हे दोतोर ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत ते दोतोर तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल जातले. आयुष डिपार्टमेंटाचे ऑलरेडी आतां बाब सुभाष फळदेसाय प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअरचेर उलयतालो. आमी आयुष डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर ऑलरेडी हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा. ताच्या खातीर म्हणजे दुयेंस जावंकूच जायना म्हणून ताची काळजी कशी घेवची हे सांगपा खातीर दोतोर हांगासर आसतलो. जाका आमी म्हणटा की सायकॅट्रीक केसीस केन्ना तरी वीकली एकदां सायकॅट्रीक डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल करून दिवचो. लोकांचें मानसीक आरोग्य जपपाक जाय त्या त्योय फॅसिलिटीज त्यो तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल आसतल्यो. आमी ऑलरेडी ह्या हॉस्पिटलांत 4 डायलिसीस युनिट सुरू केले. बाकीच्या हॉस्पिटलांनी 2च आसा. हांव कित्याक सांगता म्हणजे साळगिरी सारकिल्लो पेशंटाक जर डायलिसीस घेवचें पडलें जाल्यार ताका 110 किलोमिटर वयचो पडटलो. कितले 110 किलोमिटर. आयज ताका तितके पयस वयचो पडटना. साळगिरीच्यान तो सांग्यार येयलो, डायलिसीस घेतलो काय दनपारां घरा पावतलो. ही सोय सांग्याकारांची आमी केल्ली आसा. हे हॉस्पिटल बांदपा खातीर आमचे GSIDC पुराय टीम इंजिनियर्स कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यांनी खूब कश्ट घेतले. थोडोसो डिले जालो, वेगवेगळ्यो टिकाय जाल्यो, पण तरी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना आमचे सगळे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि सगळे कामगार हांकांय बी खरोखरूच मना पासून तांचें अभिनंदन करता. आणि सेकंड म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर आणि हेल्थ ऑफिसर अलॉंग विथ द सेक्रेटरी हेल्थ आणि आमचो प्रणव भट आणि इनिशिएटिव्ह घेतली. आणि बेगिनात बेगीन आमी पळयता की हॉस्पिटल बांदून इवन उपयोग ना, तेजो उपयोग लोकांक जावपाक जाय. आणि आयच्यान म्हाका दिसता आमी पेडण्या जेन्ना आमची CHC ओपन केली तेजी OPD 250 आशिल्ली ती आतां 450 पावली.
जे आनी आनी लोक प्रायवेट दोतोरांनी वचना जाले सगळे थंयच येवपाक लागले किंवा म्हापशा वचना जाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. म्हाका दिसता सेम थिंग जातलें. आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयलो लोड कमी जातलो, बांबोळेचो लोड कमी जातलो, जेणे करून पेशंट सगळे हांगासरूच येवपाक लागतले. तुमकां जाता तितके बेगीन स्पेशलिटी दोतोर जे हांगासर एवेलेबल करपाक जाय आनी टेलिमेडिसिनची सोय जी हांगासर आमी उपलब्ध करपाक जाय. जे दोतोर बांबोळे बसतलो पण तो टेलिमेडिसिनचेर ताका ट्रिटमेंट कितें दिवपाक जाय तें हांगाच सांगतलो. हांगासरल्या डॉक्टराक इन शॉर्ट ताका ताणें कन्सल्टंटाक थंय पळयतल्या हरकत जातलो, ताची ट्रिटमेंट हांगा मेळटले. ही फेसिलिटीज आमी गोंयांत सुरवात करता जेणे करून सगळ्या जाणांक बांबोळेच वचपाक जायची काय गरज ना. इन्व्हेस्टिगेशन धाडलें ते सुपर स्पेशलिटी दोतोर थंय आसतलो, तो डायरेक्टली थंयच्यान प्रिस्क्रिप्शन हांगा धाडटलो. म्हणजे सगळ्याकारांक बांबोळे वचपाचो लोड जो आसा हो तुमचो कमी जातलो इतकें तुमकां आमी आश्वस्त करता. आनी पुराय ग्रामीण भागात इतकें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां ताचो खूब बरो उपयोग तुमी करचो आनी सातत्यान तुमचो मोग हो आमचेर सदोदीत आसतलो काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर धाडात. भारत माता की वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे म्हणतात की सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय सामके हट्टी आणि त्यांच्या या हट्टाक लागून हे हेल्थ सेंटर आयज उबी जाला. हांव जेन्ना कार्यक्रमाक आयलो तेन्ना सुभाष बी आशिल्लो आनी तेणी हट्ट धरलेले की आमकां एक वेगळ्या तरेचे आमकां कितें तरी फेसिलिटीज आनी आमकां योग्य तरेचे तुमी प्रेजेंटेशन दिवपाची गरज आसा की बाबा तुमी कितें करता. आयज GSADCचे MD बी हांगा बसल्या श्री रोहीत आनी आमचो प्रणव भट. एक्चुअली क्रेडीट दिवंक जाय जाल्यार आयज प्रणव भट म्हाका दिसना तो आयज तेणी आयज तेणी तो ताका सांगपाची गरज ना, तो आमच्या फाटल्यान धांवता की बाबा ते लीड दी आनी मुख्यमंत्री आयज दिवपाचे आहा ते आमकां बेगिना बेगीन आमी सगळे सँक्शन करून दिवन आमी फुडल्या मार्गार आमी फुडें सरल्या. आयज 2-3 गोश्टी सांगपाचो तुमचो इतलोच की आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या नेतृत्व सकयल ही इमारत जी तयार फक्त इमारत न्हू आमचे एक सुरक्षा कवच म्हटल्यार जाता. आयज सुभाषान वेगवेगळे विशय मांडल्यात. जेन्ना मुख्यमंत्री उपाध्ये आशिल्ले एक्चुअली मुख्यमंत्री म्हाजे पयलीं पावले आनी रावले कित्याक हांव बी म्हाका दिसलें 11:45 म्हणून हांव 10 मिनटां फुडें फाटीं जालें. म्हाका दिसता म्हाजे पयलीं मुख्यमंत्री पावले आनी मागीर ते ITI विजीट करपाक गेले. आयज धरणग्रस्ताचो विशय जो आहा आयज तांकां जी इमारत बांदून ते तयार जावंक ना आनी आयज जे सुभाष सदां म्हणटा की आपलो मतदारसंघात 50-50, 40-40 किलोमिटराचे डिस्टन्साचेर लोकांक त्रास जाता आनी हांव ताका एक शब्द दिता प्रणव सांगता की हे सगळे गोश्टी इवन रक्त तपासपाची सोय आसूं काय आमचे सुषमा सैनी जे 108 आसा खेडेगांवान एकदम इंटिरियर जे भाग आहा ते 108 सेंटर आमी दिवन आमी तुका एक एमर्जन्सी फेसिलिटी म्हणजे रक्त तपासपाचे आयस्टॅक मशिनाचे हांवें प्रपोजल घातले आसा. म्हणजे तुमी इवन PHC आनी CHC दिवपाची गरज पडची ना. आयज हे सगळ्या गोश्टी जेन्ना आमी म्हणटा एक वेगळ्या तरेन लोकांचें जीवन एक वेगळ्या तरेची एक सुरक्षा आनी लोकांक फुडें व्हरपाचो एक बऱ्या रितीन आनी बरें आरोग्य लोकांचें उरचें म्हणून आमी फुडें सरल्या. हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की आशिर्वाद म्हणजे कोणाचो मुख्यमंत्रीचो आशिर्वाद आसल्यार आनी मुख्यमंत्रीन साथ दिल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आयज भारतीय जनता पार्टी आयज नेतृत्व आमचे मुख्यमंत्री करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आयज तुमचो हट्टी आमदार म्हटल्यार जाता. तो हट्ट धरल्या म्हणजे आनी काय फाट सोडिना, खंयच्या खंय कितें उलोवन सोडून दिना आनी म्हणजे काय आनी तें आयकूंक नजो मागीर ते म्हणून आमी सगळे ते हय म्हणटा आनी ते बेगिना बेगीन कारण त्या तरेचे एक धडधडारीचो आमदार आसल्यार वेगळे तरेन हांव आयज एक सांगूंक सोदतां की मनीस ST समाजाचो आसलो काय हांव OBCचो आसलो म्हणून तो कार्य करूं शकना. ते इच्छा शक्ती जाय की बाबा आपूण कितें तरी समाजा खातीर करतलो तरच तो फुडें वचूं शकता. आयज आमी सगळ्यांनी म्हाका तरी दिसता की आयज तुमचे आमदार सुभाष फळदेसाय
आणि हे सगळे श्रेय आयच्या कार्यक्रमाचे ही इमारत आयज तयार जाल्ली आसा. आमच्या फुड्यान आमी बसल्या ह्या इमारतीन जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा दिवपाची आयज सरकाराचे विचार आहा आनी ते विचार आमी वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. ते सगळे श्रेय डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता. इतलेंच सांगून परत एका सांगेची जनतेक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज तुमची वेगळे तरेची प्रायोरिटी तुमच्या आमदारान जी धरल्या एक वेगळ्या तरेची सेवा तुमकां गावंक जाय ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान एक एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. सांगेचे आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणतात की आयचो हो दीस सांगेकारां खातीर एक सुवर्ण दीस आसा. कारण साळजिनी किंवा नेतुल्ली अशा पयस गांवांनी रावपी सांगेकारांक आतां बांबोळी वयचें पडचें ना. सगळ्यात महत्वाच्यो सर्विसेस म्हणजे आम्ही पळयताले आमचे जे पेशंट असतात ते पणजी मडगांव वचून रातचे वचून डायलिसिसा खातीर हजेरी लायताले जाणे करून सकाळ फुडें तांचे डायलिसीस जातले. आयज ते सगळे मिटलेले आसा. हांगा केन्नाय आयले जर जाय जाल्यार अर्दवर भितर तुमकां डायलिसीस सर्विसीस मेळटले म्हणून 4 युनिट हांगा केल्ले आसा, 4 बेड केल्ले आसा. कोणाक केन्नाच कसलीच कमतरता जावची ना. कोणाक आरोग्य म्हणजे कोणी डायलिसिसाचे वचन येवन गेल्ल्या लोकांक कसलेच प्रकारचो मानसीक किंवा शारीरिक त्रास जावचो न्हय म्हणून आयज आमी ही सुविधा निर्माण करतात. आणि ही सुविधा निर्माण करता आसतनाच आमचे एक नेटवर्क आसा जो गांवां ग्रामीण भागांत भितर केल्लो आसा. हो जो भाग आसा सांगे मतदारसंघात म्हणल्यार आमच्यान सादारणतः 55 किलोमिटराचेर आमचे साळजिणी हो गांव आसा. त्या साळजिणीचो गांव पेशंट आसा तो हांगा पावता. नेत्रावळी आसतलो किंवा ह्या सायडीच्यान भाटी आसतलो किंवा वाडे आसतले अशे पयसूंतल्यान पेशंट हांगा येता. हांव आरोग्य मंत्र्या कडेन मागता की अत्यंत सुंदर अश्यो सुविधा आमकां दिल्ल्यो आसात. तुम्ही आमच्या हेल्थाचे आमच्या म्हणजे आरोग्याची काळजी घेतात आणि आमकां म्हाका दिसता की प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन ह्या बऱ्या प्रमाणात आमी गांवांनी वतात, स्कुलांनी वतात, वाड्यांनी वतात. प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे कोणाक दुयेंत पडचें न्हय, आरोग्याची समस्या जावचे न्हय हाच्या खातीर काळजी घेवपा खातीर केअर करतात. पूण त्याच बरोबर आमी आरोग्य केंद्रांत पावले नंतर एखादे वेळ मेडिसिनाचो तुटवडो पडटा, एखादे आमचे खंयचोय एक स्पेशलिस्ट ना अशा पद्दतीन जावपाक जायना. हांगा आमकां गायनेक एक वेवस्थीत जावपाकच जाय. हांगा एखादे वेळ ट्रॉमा जालो जर जाय एटलिस्ट दिसान तरी आमकां एक म्हणजे एक्सिडेंटल केसीस पळोवपाक ऑर्थोपेडिक कितें तरी आमकां जावपाक जाय. हांगा एक्सरे टेक्निशियन आसतलोच पूण एक्सरे टेक्निशियनाच्यांनी एक प्राथमीक उपचार करपा खातीर कितें तरी सुविधा निर्माण जावपाक जाय. आमी पळयलें आसा केन्नाय तरी म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी आमकां आतां सायकेट्रीक म्हणजे आठवड्यांतल्यान एक फावटी सायकेट्रीक म्हणजे कन्सल्टंट येतलो तो आमकां एड्रेस करतलो. त्याची फ्रिक्वेन्सी पेशंट आसा तशी फ्रिक्वेन्सी वाडोवपाचें प्रोविजन तुमी दवरचें. हांगा गायनेकाची अत्यंत गरज आसा कारण डॉक्टर वैद्य आसतना हांगा म्हाका दिसता की दर दिसाक डिलिव्हरी जाताल्यो आज म्हयन्यांतल्यान 1-2 जातात. ताची म्हाका दिसता की आमचे गरीब जनतेक खंय तरी पेड सर्विसीस घेवपाक वचपाक पडपाक जायना किंवा आमच्या सेकंडरी म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आनी जीएमसी लोड पडपाक जायना अशा पद्दतीच्यो सुविधा निर्माण करपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो पीएचसी आसात त्यो तुमी कितें तरी बरें तातूंत भितर अपग्रेडेशन करपाक जाय. आनी शक्य आसा जर जाय त्या पीएचसीचो दर्जो सुदारून म्हाका दिसता की एक सुधारीत सीएचसी अशा पद्दतीचे केले जर जाय तालुक्या मदीं हाचे उपयोग जातो. कारण ह्या आमच्या मतदारसंघां भितर 7 आमच्यो पंचायती आसात आनी शेजारच्यो 2 पंचायती म्हणजे काले पंचायत आनी सावर्डे पंचायत ह्या तालुक्याच्यो त्यो 2 पंचायती आसात. म्हणून अत्यंत उपयुक्त जातले. लोकसंख्या चड आसा आनी लोक पिडीत आसात, लोक पयसुल्ल्यान येतात, गरीब आसात. ह्या गरीब जनतेक एक बरी सेवा मुफ्त सेवा ही करपाक जाय. हेल्थ ऑफिसर दोतोर काकोडकरांचे म्हणण्या प्रमाण आतां हे 4 बेडेड डायलिसीस फॅसिलिटी खातीर सांगेकारांक बांबोळी वयची गरज ना. हांगा सगळे फॅसिलिटीज आसात. नवे फॅसिलिटीज आसा म्हणटे ते डायलिसीस युनिट स्टार्ट जाला. 4 बेडेड डायलिसीस युनिट आसा. लोकांक आतां मडगांव बांबोळे वचपाची गरज ना. सांग्यार आयल्यार डायलिसीस सुविधा
आनी हे सगळें बेस्ताराक जाता. तशेंच स्कूल हेल्थ टीम आमची स्कुलांनी वता आनी थंय TT आनी TD वॅक्सीन दिता. तशेंच तांकां कावन्सिलींग दिता स्कूल भुरग्यांक. कावन्सिलर आसा आमचो. तशेंच अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिलेड मायलस्टोन आंगणवाडी चॅकअप जाता. आंगणवाडीकूय आमी तपासपाक भुरग्यांक टीम वता आमची. तशेंच कॅन्सर डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन पॅप स्मियर कॅम्प्स आसता आमचे सगळे पेरिफरी सब सेंटर आसा. प्रत्येक म्हयन्याक एक सब सेंटरान कॅम्प आसता. जशे विचुंद्र्या, बेल्ल्या, नेतुर्ले, वाडे, कुर्पें, बालकिनी, भाटी हे सगळे गांवांनी जाता. एवरी मंथ कॅम्प आसता आनी पॅप स्मियर, ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग बाय आय ब्रेस्ट मशीन, तशेंच हायपरटेन्शन, डायबिटीज स्क्रिनींग हे सगळे सुविधा आमी लोकांक दिता. आनी तुमी हाजो भरपूर लाभ घेवचो अशें आमी सगळे लोकां कडेन मागता. आतां पळोवंक वचत जाल्यार आयचो दीस सांगेकारां खातीर खरोच एक सुवर्ण दीस, कारण इतली फेसिलिटी आशिल्ले हेल्थ सेंटराक लागून कोणाकूच आतां GMCन वयचें पडचें ना. तुम्ही पळयतात GNH.